तर तुमकां सांगपाक तें कितें आसा, MP इलेक्शन आयला की लोक कॅन्डिडेट येता. आयज म्हाका उगडास आसा की आमचे नरेंद्र सावयकरान तेन्ना तेजे कॅम्पेनींग चालू आसले 5 वर्सां पयलीं, तो हिंगा येवन सांगलेले की बाबा एक ग्रावंडाक हांव 1 crore सँक्शन करून घेतलो आनी बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर करतलो आनी ग्रावंडाचें एक्सटेंशन करतलो आनी एक्सटेंशन अशें करतलो की हिंगा सिटींग अरेंजमेंट आनी रोड शिफ्ट करतलो. म्हाका दिसता तेका उगडास ना. आनी आयज पर्यंत नरेंद्र सावयकरान एक बी विजीट दिवना हिंगा बाबा मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें डेव्हलपमेंट केलां म्हाका दाखोवपाचें तें. नरेंद्र सावयकरान कितें सांगलां तेजेर तें कांयच डिमांड फुलफील करूना आनी आमकां मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीक एकदम झिरो डेव्हलपमेंट जाला. कंडिशन इज व्हेरी बॅड. हांगा आतां एकूच ग्रावंड आसा सद्या वास्को सिटीन. दुसरो ग्रावंड आहा तो चिखली आसा आनी येद्या व्हडल्या सिटीन भुरग्यांक खेळपा लागून जावं जाणट्यांक लागून कितें रिक्रिएशन फॅसिलिटी फक्त एकूच आसा आनी ती सुद्दां सारकी मेनटेन करना गव्हर्मेंट. म्हाका खबर ना इतके फंड्स येता गव्हर्मेंटाचे ते कितें करता ते. हांगा टॉयलेट सारकी ना, उदक ना, क्लिनलीनेस करना कोण आनी कोण जबाबदारी घेयना. जो कॅरटेकर आसा तो सुद्दां केन्ना येवन पळयना हांगा. ग्रावंड पॉलिश करप ना, कोण कितें करता तें पळोवप ना, कोण आसता कोण नासता हांगा. सो देर इज नो प्रॉपर मेंटेनन्स. पळयलें मेंटेनन्स हांगा पळयलें झिरो. कोर्ट पॉलिश करना, लायटी सारकी ना, टॉयलेट फॅसिलिटी सारकी ना, वॉटर कनेक्शन ना हेजे व्हडले स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीचे हितून. आनीक एवरी डे आमी कंट्रिब्युशन करून मेंटेनन्स करता. फॉर एग्जांपल लायटी फाटल्या दिसांनी आमी कंट्रिब्युशन करून लायटी घातले. पॉलिशींग ऑफ कोर्ट आमी केले. अशे बारीक बारीक गोश्टी सगळे आमी मेंबर्सूच करीत आहा. गव्हर्मेंट कांयच लक्ष दिना.